भाजपा सरकाराच्या विरोधात लोकांच्यो तकल्यो भडकावू नाका। मुख्यमंत्र्याकडल्यान काम करून घेवपाची आसत जाल्यार करून घे, कोणच आडावचो ना। फाटले वेंचणुकेंत हारिल्ल्या बाबू कवळेकरान केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टाक शिटकावणी दिल्या। केपें भाजपा मंडळान पत्रकार परिशद घेवन मुख्यमंत्र्याची तळी उखलून धरली। विशय मोरपिल्लाची शाळा। कड्डम जाल्ले हे सरकारी शाळेचेर भुरग्यांनी बहिष्कार घातलो। त्या उपरांत एल्टनान शाळेची पळोवणी केली। भुरगीं भायर पावसात उबी रावल्यात ते पळोवन ताणें शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्याचो फोग काडिल्लो। ताचेर बाबू कवळेकराची प्रतिक्रिया आयकात। येवप सरकाराकडेन जे गुणगान गावप या दोन तोंडी भाशण करपाचें बंद। एक तर एक स्टँड आसपा जाय। सरकारान काय केलें जाल्यार केलें जाल्यार गुणगान गायता आसतना ते मुख्यमंत्र्याच्या फुड्याक गुणगान गावपा जाय आनी लोकांच्या फुड्याक म्हणपा जाय। मोरपिल्लाक जेन्ना तो लोक जेन्ना आसता थंय गेलो त्या लोकां फुडें सांगपाचें आसलें की टेंडर मुख्यमंत्र्यान पयलीं काडलो, टेंडर काडलेलो कोणी कोर्ट केला म्हणून आनी परत काडचो पडटा हें म्हणून जाल्लें ते लोकांक भडकोवन घालप न्ही। आनी परत तिसऱ्यांदा टेंडर काडले उपरांत सीएमाच्या लोकां उजेर येवन गुणगान गावप की सीएमान टेंडर काडलो। आनी सीएमान पयलीं टेंडर काडलो आनी पयलीं एज्युकेशन मिनिस्टर तोच, सीएमय तोच। पयलीं तांणी काम केलें तेजी श्रेय सीएमान दिना, पण आपूण थंय उबो रावलो, लोकां फुडें आपूण रावलो आनी तो टेंडर काडलो हें सांगपाचो प्रयत्न जाता। पण खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो ना इतलें म्हणटा। तुका टायम हा फुडलो 3-3.5 पावणे 4 वर्सां बरें करून काम कर, जी कामां उरलेलीं आसा काम करपाकच जाय। म्हणजे की अशी नक जाल्ल्या केपेकारांक जे दिशाभूल करून फसवणूक करपाचो प्रयत्न करचो न्ही। हे असले बारीक काम म्हणजे परत हें सांगप आमकां एक बरें दिसता की प्रत्येक प्रेसाक कडेन हें परत सांगप। पण जेन्ना उबे बंडल मारप जाता आनी तें जेन्ना मिडियांतल्यान व्हायरल जाता तर लोकांक मागीर वेगळें दिसता। हें जावपाक जायना। शेवटी सत्य ते सत्य कितें आसता थोडो टायम लागता खरें, पूण शेवटी सत्य ते कितें कळटाच। अशी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही। आणि गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री व शिक्षण खात्याचो मंत्री आसा, खंय तरी तो त्या आमच्या मिनिस्टराक खंय तरी कमी दाखोवपाचो, आमच्या सरकाराक खंय तरी कमी दाखोवपाचो आणि जनतेमध्ये वेगळो संग्राम निर्माण करपाचो प्रयत्न करता काय दिसता असो तातूंतल्यान येता। कित्याक त्यांनी कालच जे आपले भाशणां उलयतना त्यांनी सांगलें की मोरपिल्लाचो रिनोवेट स्कॉलाचेर जे मेंटेनन्साचें जे काम आसा तें खंय तरी सरकाराक कमी पडला थंय करपाक असं म्हणून त्यांनी गांवाची आमच्या स्थानिक जे आमचे एसटी बांधव आसा थंय एसटी पॉप्युलेटेड ज्या पंचायतीन ती आमची हायस्कूल आसा थंय आमचे एसटी बांधवांक फुडें करून खंय तरी त्यांनी तो सरकाराच्या विरुद्ध थंय त्यांनी तांकां उबो केलो। बाबून सांगलें सत हें लोकांक केन्ना ना केन्ना कळटाच, सत उलोवपाचें सोडचें न्हय। पूण भुरगीं शाळेंत कित्याक वचनात हें पळोवपाक शिक्षण मंत्री आशिल्लो मुख्यमंत्री शिवराज्याभिशेक सुवाळ्याक येवन गेलो, पूण शाळेची अवतिकाय पळोवपाक आयलो ना हेंवूय सत। नदर चुकीन एखाद्री शाळा उरूं येता अशें शिक्षण मंत्री म्हणटा हेंवूय सत। पळयात तें सत। हांव मुख्यमंत्री पुराय गोंयचो आसा, हो आमदार म्हाजो तो आमदार म्हाजो असो केन्नाच आसचो ना। आणि ताकाच लागून म्हणजे घडी कदाचित खंयचे उशीर जाला आसतले। आमी जशें म्हणटा की पुराय गोंयचो म्हणजे शाळा कॉलेजी हेजो सगळो वेगवेगळ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करीत आसा। तो सांगता त्या स्कुलाचे 2 फावटी पयलीं टेंडर काडलेले कोणी तरी घेतले ना म्हणून म्हाका तिसरे फावटी काडचे पडले। शाळेचो टेंडर तेजे आयज काडला, पण अशा पद्दतीन खंयचीच प्राथमीक शाळा खंयचेच गव्हर्नमेंटचे हायस्कूल हे नजर चुकून खंयचे उरला आसतले। पण जर एखादे उरले आसत जाल्यार परत एकदा रिनोवेट करून त्या गावातल्या भुरग्यां खातीर ते स्कूल दिवप, स्कुला खातीर खंयसरूच फंड्स हे कमी केन्नाच करूंक ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी शिवानी सांगेलकार।